जेजून 12 जाणांशी सांग विंसले, तांकां सांगात आपयले आनी तांकां सर्व देंवसार दांवडावची पिडाशिडा गुण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. तांकां आपलेंच मिसांव दिवन मिसांवांनी धाडले. उंड्याच्या अचर्यांत उंडे मोडून ह्याच शिसा लागीं वांटूंकी दिले. अशें आसता शिसांक बरी तरबेती मेळ्ळी, महत्वूय मेळ्ळें. जेजूचे शिस म्हणले खातीर जेजू बराबर सहज जावन थोडी पब्लिसिटी वा प्रचारय मेळ्ळो. जेजूच्या मिसांवांत मेतेरपणाचो वांटो जावन तांचे मदें आतां एकामेका वडकोन म्हणले विशयांत सवाल उदेता. भितरलो आनी भायलो म्हणलो मनोभाव उदेला. देखूनच शिसांक शिसपणाचे तरबेतीचो वांटो जावन महत्वाची 2 सुत्रां मेळटात. जो कोण तुमचे मदें निमाणो तोच सगळा प्रास व्हरतो, हें पयलें सूत्र. ल्हान भुरग्याक तांचे समोर रावोवन दिल्लें विवरणच गरज नासलें सूत्र हें. तेच परी दुसऱ्या ताका आडवार नाकात, कित्याक जो कोण तुमचे विरोध न्हय तो तुमचे पक्षेचो म्हणल्या सूत्रांत आमचो वा आमची म्हणली परिधी जेजून भोव रुंद आयली. मिसांव करच्याक आनी मिसांवाचे फलानुभवी जावच्याक आसची परिधी भोव विस्तार आयली. जेजूचे नांव आनी मिसांव खंयच्याय एका पंगडाक, व्यक्तीक, समुदायाक गेणीक दिवंक ना, वा ती कोणायची खासगी आस्त न्हय. अशें जेजू आनी ताचें सुटकेचें मिसांव विस्तार आनी सार्वत्रिक.